उपदेशकाच्या पुस्तकावेले वाचप. पोलकेपणाचे पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. पोलकेपणाचे पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सूर्या पोंदा घाम्योन उमयोन वावरून मनीस कितें जोडटा? एक पिणका वेता आनी दुसरी पिणका येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. सूर्य उदेता, सूर्य पडटा, मागीर तो आपले सुवातेर वेगान धांवता आनी नव्यान उदेता. वारो दोखीनेक मारता आनी उपरांत उत्तरेक वेता. तो परतून परतून घुंवता आनी नव्यान घुंवूंक वेता. सगल्यो नदी दर्यांत वेतात, पूण दर्या केन्नाच भरोन ना. आनी तरी धांवतात थंय नदी व्हांवून व्हांवून वेता. सगल्योच वस्तू आमकां त्रास दितात, खंयच्याच मनशां म्हणून नजो. पळेवून पळेवून दोळे उबगोनात, आयकून आयकून कान वाजेनात. कितें आदीं आसलें तशें परतून जातलें. कितें केलां तें नव्यान करतलीं. सूर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळयात, ही एक नवी वस्त. अशें खंयचे वस्तू विशीं म्हणूंक जाता? जायतो काळ आमचे आदीं ती आसली. आदल्या काळार घडलेल्याचो उगडास मात उरोना. त्याच परी फुडले काळाचे मनशांक येता वर्साच्योय उगडास उरचो ना. देवाचें उतर हें: देवाचे बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता दुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पाळ सोडून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचें सोंपोन कशें फुलत्या तोंडा वरी. मनशाचो जीव तूं नांच करताय. सकाळचें तें किर्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा भरीत रावतलोय? तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हास अशें कोर. सर्वेस्पराचे बलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तूं आशिर्वाद घाल. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचो ना बगर म्हजे वरवीं. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
हेरोड उपराजा घडटालें तितलेंय आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जुआंव मेल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत, दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तरी हेर आदल्यांतलो कोणी एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुआंव तांची सीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका खासा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्यवंत लुकस आमचे मुखार हेरोड राजाचें घुस्पल्लें मन आनी काळीज दवरता. तो एक व्हड राजा जावन आसलो. ताका कोणाचीच भिरांत नासली. तरी आसतना ताणें जुआंवाक जिवेशी मारलोलो हें ताका खाताले भितरल्यान. मनांत आनी काळजांत तो इतलो घुस्पल्लो की ताका दिसतालें की जुआंव बातिस्त जिवंत जावन ताची जोडटी घेवंक परत आयला. तो जाणा जावंक सोदतालो की तो खरेंच जुआंव जाल्यार ताचेशी सगलें आसलें. तरूय तो जिवितांत खुशाल नासलो. आयच्या पयल्या वाचपांत उपदेशक हे जिवितांतलें निराशीपण बरे भाशेन आमचे मुखार दवरता आनी आमकां सांगता की सगलें पोलकेपणाचें पोलकेपण. सर शेवटी गरजेचें तें हें देवाची भिरांत आनी देवाच्यो आज्ञा सांबाळप. हेंच की आमकां खुशालकाय दितलें. नाजाल्यार आमचे कडेन सगलें आसतलें ह्या संवसारांत, पूण खुशालकाय आसची ना. ही देव दिता ती खुशालकाय जोडून घेवंक आमकां आयज खेरीत आपोवणें.